तिळारी कालवो फुटिल्ल्यान बार्देसात उदका पुरवणेचेर परिणाम. आमठाण्यात धरणाचे गेटी उक्त्योच जाल्ल्यो ना. ताका लागून आनीक 4 दीस उदका पुरवणेचेर परिणाम. बुधवारा सकाळी गेटी उक्त्यो केल्यात. 4 बजे सीलिंग नीचे बांध के 5 बजे सुबह में ओपन हुआ गेट। फुल नाइट काम कर दिया उन्होंने। फुल नाइट, संडे से फुल नाइट चल रहा था, डे नाइट। हाँ, अभी पानी शुरू हो गया है ना? जी अभी चालू हुआ है। और ये उधर पंप बिठाया हुआ पंप वगैरह ये जब तक चालू था संडे से सर, ये जब तक वो गेट नहीं ओपन हुआ था। मुख्यमंत्री म्हणटा गेटी उक्त्यो जावपाक कळाव कित्याक जालो त्या विशीं WRD इंजिनियरांची चौकशी जातली. इंजिनियराचेर एक्शनीची शिटकावणी. पुराय बार्देसान फाटले 7 दीस उदकाची शॉर्टेज जाल्ली. हांवूय दिलगिरी व्यक्त करता, कारण जी उदकाची दिलगिरी जाल्ली पळय न्ही, ते आमच्या तिलारीच्या कालव्याक भगदाड पडलें आनी उदक हांगासर येना जालें. ताजी खरें म्हणजे अल्टरनेटीव अरेंजमेंट आमी आमठाण्या धरणांतल्यान केल्ली, पण आमठाण्या धरणाची गेट खरें फाटल्या 5 ते 6 दीस ते आमच्या इंजिनियरांक उगडूंक ना, म्हणून थोडीशी उदकाची दुरवस्था जाली. एक्चुअली आमी पॅरलल, बट मेन प्रॉब्लेम जो जालो आमठाण्याची गेट ओपन जावंक ना, तेजी आमी इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जावंक ना ती. आनी कन्सर्न जे कोण आसा इंजिनियर जबाबदार, म्हणजे 7 दीस जर एखादी गेट ओपन जायना आसत, हांव ती फक्त जायसर रावल्लो. कन्सर्न इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल आहा पळय न्ही, तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जे आहा पळय न्ही घेतले. आमठाण्या धरणाचे उदक आसनोडच्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक पावले. थंय सावन लोकांक उदका पुरवण सुरू केला. आयज सकाळी 5:30च्यान तेंच्यांनी आमकां रिक्वायर्ड फ्लो धाडला आनी आमचें आतां फूल पंपींग ऑपरेशन चालू जाला एज पर नॉर्मलायज जातलें. कंटिन्यू सप्लाय आमठाण्याच्यान आमकां आयली जाल्यार नॉर्मल ऑपरेशन चालू जाता. आतां सद्या चालू जाला, पूण कंटिन्यू फ्लो येवंक जाय आमठाण्याच्यान. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.